कार्मेल किरणाच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम। आज कार्मेल गुड्यार व्हडलें फेस्त काणयांचें फेस्त भुरग्यांचें काणी काणी कांता असो मंगळूरचो विभाग आज हांगासर सुमार भुरगीं आयल्यांत विविध नोमण्याच्यो काणयो गुंतून काणयो सांगून तुमची मनां जिखच्या खातीर। तर येया खंयची खंयची भुरगीं कशी कशी काणयां खातीर तयार करन आयल्यान म्हणून तांचे लागीं आमी उलया। आमच्या सांगात आसात फादर जोसेफ सिद्धकट्टे काणी काणी कांताचे गुरकार आसा म्हणून हांकां सांगीत तांचो आज एक बूक मोकळीक जावंचेर आसा। आमच्या सान कार्लोस आकुतीसा विशयांत तांणी एक बरो बूक बरोवन आज मोकळीक जाता। तर पाद्र्यापा कडेन एक दोन शब्द उलया। फादर, ही काणी काणी कांताच्या फाटली काणी आमकां सांगतात गी। काणी काणी कांता सुमार 4 वर्सां जावन आमी चलयते आसा। कोविड आसलें, कोविडाच्या टायमार आमी केला ऑनलायन केल्लो। कित्याक काणी सांगचो स्पर्धो गी म्हणून हांवें पळयलां कातोलीक सभेंत भाशणाचो स्पर्धा आसा आनी भाशणां हांवें पळयल्ले प्रकार कोणगे बरोवन दिता, भुरगीं बायड करतात आनी सांगतात। पूण काणी सांगतना तांतूं एक मस्त एक प्रोसेस एक प्रक्रिया चलता। कित्याक म्हळ्यार भुरगीं बापे कडेन, आवय कडेन, आबा कडेन आनी कोणा कडेन फोन करन काणी विचारतात, काणी घेतात। मागीर तांतूं थोडे पात्र येताना हें कितें अशें, तें कितें खालें आनी कितें म्हणून विचारतात। तांची इमॅजिनेशन चडटा। भाशणांत इमॅजिनेशन कांय ना, आयिल्लें सांगलें पण आमचो इमॅजिनेशन चडटा आनी हे विशय कित्याक म्हणून समजतात आमचो एक प्रोसेस चलता। आज कशें जालां म्हळ्यार सक्कडी आमकां बड्याक हॉल बड्याक आनी खंयचे बड्याक पुरा बड्याचेंत आमी आमचें इन्फॉर्मेशन बड्याचेंत आमचे कडेन कांय ना। आमी चिंतचें उणें केलां देखून खाल जाता। आज चड आनी चड खंयचे एक सवाल विचारल्यार ताका जाप दिवंक भुरग्यां कडेन ना। म्हळ्यार खंय गूगल सर्च करचे आनी खंय चाट जीपीटी आनी पळयतात। इमॅजिनेशन ना, क्रिएटिविटी ना, क्रिएटीव थिंकींग ना। काणी सांगचे वरवीं एक क्रिएटीव थिंकींग प्रोसेस जाता तांच्या तकलेंत। सवाल विचारचें जावं दी हें कित्याक तशें, हें कित्याक अशें म्हणून सवाल विचारचें नाजाल्यार ही एक काणी वाचल्या उपरांत ताचे विशयी एक उलोवचें। हें बरें जाताना एक क्रिएटीव थिंकींग म्हणल्यार एक सुरू जाता। तें मस्त गरज आसा। कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी आमी वचयत कितले डिग्री जोडयत कामाक वता आसतना खंयच्या कंपनीक जाल्यार आजकाल कितले तूं एक्सपर्ट आसा तुज्या कामांत म्हणलें मात्र न्ही, तूं दुसऱ्या संगतीन खालें आसा तुजे कडेन म्हणून क्रिएटीव थिंकींग क्रिएटीव कांयपण आसा गे तुजे कडेन एक्स्ट्रा कितें आहा म्हणून। तें ना जाल्यार आज भोवशा कामां मेळचें मस्त पयल्यांत मेळनात आनी हें एक्स्ट्रा क्वॉलिटी तुजे ना जाल्यार भोवशा ते कश्ट आताच। त्या देखून काणयांचो स्पर्धा आमी सुरू केल्लो आनी आमी खंडी जावन आमचो एक ही डिजिटलायज करचें म्हणून आमकां आसलें। कित्याक म्हळ्यार हे काणयो केदा लागीं आमच्या आबांनी व्हडले म्हयने सांगिल्ल्यो त्यो आसात पूण आतां तो आमच्या थोड्यांनी नात विसरून गेल्यार तो तेंय एक उद्देश एक सांगात हाडचें एक डिजिटलायजेशन करचें आनी तेंय जाते आसा। 4 वर्सां जावन आमी काम करते आसा हो आमकां संतोश खंडी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान तुमकां हांव चिंता भशेन ल्हानपणांत तुमकां एक वाचची आनी एक काणयो सांगची तली एक पिचाय तुमच्या कुटुंबान घाल्ल्यान आज फादर जोसेफ सिद्धकट्टे जे कितें आमी आसा ताच्या फाटलें एक कारण म्हणून सांगीत गी। हय सांगीत खंडीत पूण आमकां घरा काणी सांगचे कोणी नासले, आमी वाचताल्या काणी सांगचे कोणी नासले। रखण्यारेवची काजुल्यारेवची आनी खंयची काणी बरो वाचचे काणी बरोवची सुरू केले त्या वेळार। तशें जावन तो एक प्रकार उराजे म्हणून बाळ साहित्य आज ना आमच्यांत। बाळ साहित्य म्हण ना, भुरग्यां खातीर बरोवचें साहित्य ना आज। ते ह्या रितीन फुडें खंय खरी आहा म्हणून आमचे काणी काणी कांताचो अनेक गुरकार म्हणून सांगल्यार दाईजी दुबायच्या सहकारान आनी कार्मेल किरणाच्या नामान बाळगूजेच्या सहकारान काणी काणी कांता हांगासर आमी बांदून हाडलां। तर दाईजी दुबायचे अध्यक्ष हांगासर आसात मानेस्त प्रवीण तावरो आनी दाईजी प्रायवेट म्हणून तर सगळ्यांक आमकां वळखीचे। तर या तांचे लागीं दोन शब्द उलया। तर दाईजी दुबायक कोंकणे खातीर सदांय काले ना कालें तुमी करनासत त्या रितीन भुरग्यां खातीर काणयांचो स्पर्धा तुमी मांडून हाडला। हाच्या फाटलें एक तुमचें कारण कितें म्हणून म्हाका सांगतात। दाईजी दुबाय सुरवात जाल्लें कोंकणी बरोवपा खातीर जाल्लें आनी बरोवपी ओदोळो आमी बरोवन आसात। पूण आनी मुखल्या पिळगेक कितें जायचें जाल्यार आमी तें कंटिन्यू करूंक आसा। आमी बॅटल दुसऱ्या हातान दिवंक आसा। आमी जाल्यार एक जनरेशन मुख जालें दुसरें जनरेशन आमच्या हातीन दिलां। आमी आतां मुखलें जनरेशन आमचें बॅटल हाती दिवंक आसा। तशें म्हणटना भुरग्यांक कोंकणी वाडा वळेचें सांगून भुरग्यांक ल्हान जावन आमकां एक व्हडली घरा काणी सांगताले आमी सगळीं बसून आयकताले। आतां अशें जालां की कंप्युटर युग जालां, ताच्या उपरांत मोबायल आयला। आतां जेनझी जनरेशन हें त्या जनरेशनाक काणये विशयी मूळ कांय गुत आसना आनी मालगडी आमच्या सांगात आसनांतल्यान ह्या भुरग्यांक काणयेक टच सुकला। त्या खातीर आमी आनी नामान बाळो जेजू आदी पयले उजवाड पात्रांनी त्या सांगाता मेळोन एक बरें कार्य दिसलां। कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांनी ताच्या जनरेशन मुखल्या जनरेशनाक हें आतांतर करूंक आसा आनी काणी आनी खांता ह्या भुरग्यांक आतांत कोंकणी आमी शिकयल्ल्यान ती तांच्या भुरग्यांक शिकयतले आमचे फातीनी आसा। पूण हें जनरेशन कंटिन्यू जावंक आसा। कोंकणी एक मोगाळ भास आमच्या भाशेंत एक देव आसा देखून आमी देव बरो दीस दी म्हणटा, देव बरें रात दिव म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा। तशें आमच्या भुरग्यांनी कोंकणी शिकोवन तांच्या मालगाड्याडी ह्या व्हडले मांय कडेन आवय बापाय कोंकणी उलोवन
इस्कालान खंयची भास उलयन बेजार ना पूण कोंकणी भास शिकयल्यान कांय उणें जायना तशें भुरग्यांनी कोंकणी शिकयचे आनी आमी कोंकणी फुलारचे ह्या भुरग्यांनी मुखेल जनरेशनाक हस्तांतर करचे भास आनी आमची भास ग्रेस करचे म्हणजे आशा ओके तशें म्हणटा आसतना म्हाका आतां तुमचे कडेन दिसाचें जाल्यार तुमकां ल्हानपण तुमचे व्हडली मेन सांगलो खंयचे म्हणी काणी उडा आसा की तुमगे ती संवय आसली की सो तुमी कितले जाणां नात्र सांगाता बसून केदाळ्या पुरो काणयो सांगताल्या ती एक काणी म्हजे कडेन शेअर करियत की आमच्या शेजारा भोंवतणी भुरगीं बसताले व्हडली माय बसताली आनी आमकां काणी सांगताली एका गांवांत एकलो राय आसलो रानांत तो मनजा थंय खातालो तशें परत व्हडली काणी सांगताले तेन्ना आमकां काणी मुखार येताली नका मुखार कितें जाता म्हूण मागीर काणी अर्द रावयतली उरल्या फाल्यां सांगया म्हणटाली तो फाल्यां सांगता म्हणल्यार भुरगीं फाल्यां परतून येताली ती काणी हाकेर जावंक ना मागीर ते रायक नात आयली नातीतान मुखार आयली तशें मुखार येताना काणी मुखारसून येताली ताजे उपरांत इस्काला कॉलेजीक येताना दिनकोंदू खातें म्हणून बूक येतालो इतल्यो काणयो अपुर्वाच्यो काणयो ल्हान ल्हान एका पेजी जावच्यो त्यो काणयो त्या भुरग्याक सिमीज जावन पावताल्यो पूण आतांच्या आमी कोंकणी जनरेशना खातीर हांवें म्हज्या युट्यूबार एक 4 भुरग्यांच्यो काणयो घाल्यात राकोस आसलो बुयारांतलो मनीस तशें काणयो घाल्यात पूण भुरगीं कोंकणी पळोवंक वाचूंक जायना जाल्यार आयकूंक तरी शकतात म्हणल्या खातीर हांवें घाल्या फ्युचरान म्हाका फुडारान ती काही ई मिडिया घालून भुरग्यांक काणी आयकूनचे बरी ह्या भुरग्यांक मालगाड्यांनी त्या भुरग्यांक पावयचे म्हजी आशा जावन आसा नामान बाळोक जेजू आनी तशेंच दायजी दुबय हांचे संगातपणा काल आसा केल्लें काणी काणी कांथा हे एक भोव अपुर्बाचें कार्यक्रम आनी एक बरो स्पर्धो म्हाका इतली खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार आयच्या ह्या कालारी भुरगीं इतल्यो काणयो घेवन हांगासर आयल्यात सक्कड विभागांनी मस्त भुरगीं आसलीं आनी सक्कड भुरग्यांनी बऱ्यो बऱ्यो काणयो सादर केल्यात आनी निजावन ह्यो काणयो आनी मुखारी आमकां युट्यूबाचेर पळोवंक मेळटात आनी हे आमचे एक दायज म्हणल्या पर्यंत म्हणून येता नामान बाळूक जेजू तर्फेन आसा करचे हे एक जे कितें काणी काणी कांता हे कार्यक्रम फुडल्या दिसांनी तुमी कुटुंबान पळयत आसतना तुमच्या कुटुंबाच्या समेत फ्रेंड्सांक आनी तशेंच सयऱ्यांक सांगलें जाल्यार युट्यूबाचेर त्यो पळोवन आमच्या कुटुंबांतलीं आनीचीं भुरगीं शिकतलीं आनी येवनच्या वर्सा खंडीत काणी काणी कांता ह्या स्पर्धेंत भाग घेवनच्याक आनीक चड भुरगीं येतलीं म्हणलो म्हजो एक बरो असो आनी सक्कड पाद्रेबांक अभिनंदन पाठयता आनी तशेंच दायजी दुबय तांकांय अभिनंदन पाठयता कित्याक भुरग्यांच्या दृश्टेन एक भोव प्रमुख स्पर्धो हो आनी कोंकणी भास उरोवची आनी तशेंच मुखल्या पिळगेक पावोवचें हे मिसांव मुंदर नोरच्याक खंडीत जावन ह्या मुखांतर एक बरी देणगी मेळटा देव बरें करूं म्हज्या मठाक सांगचें जाल्यार काणये स्पर्धो निजायकी अपुर्बाय असो आमच्या ल्हान भुरग्यांक काणये विशयांत अभिरूच उपजावचो हो स्पर्धो तशेंच तांकां मुखारी तांच्या जिवितांत तांच्या बरोवपांत तांणी तांचें टॅलंट उपयोगूंक मेळिल्लो हो संदर्भ भोव अपुर्बाय असो आसा केल्यार तुमकां निजायकी वगळीक फावो दिताळक आसूं आनी ती काणी म्हाका आयकल्ले बरी भोगता पूण हांव ल्हान आसतना ते काणी आयकल्ली अशी आसा आनी थोड्यो काणयो आमच्या भुरग्यांनी त्यो ट्रान्सलेट केल्ल्यो अशें लागतल्यो म्हाका पूण त्यो बरेंकन तांणी ट्रान्सलेट करून बरेंकन तांणी प्रस्तूत केल्यात तांकां वगळीक फावो आनी सांगचें जाल्यार हे प्रयत्न निजायकी वगळीकेचे मुखारी एका वर्सा ही काणयो स्पर्धो आसा करून तशेंच तांकां लिखितान तांकां विशय दिवन तांचे कडल्यान लिखितां आपणायल्यार आनीक चड तांचें बरो तांची देणी उजीत जातीत म्हणून म्हजी अभिप्राय कोंकणींत लेखक उणें जावन येतना नवे जाणांक उदेना जाल्यार कोंकणी अशीच आमच्या मालगाड्यांच्या नांवान मरून वयतली अशें म्हजे अभिप्राय आसा कित्याक म्हळ्यार आयच्या संवसारार हे वॉट्सअप आयल्या उपरांत बरपाची देणी उणी जाल्यांत बरोवंक कोणी वचना वाचूंकय कोणी वचना छापल्लें पुस्तक थंयच पडून आसता हे एक निजायकी दुखाची गजाल पूण तुमच्या प्रयत्नान आज आमी हांगा पळयल्ल्या प्रमाणे भुरग्यांक मदें मस्त उत्साह आसा त्या तांकां असलो एक विशय दिवन जर तुमी तांचे कडल्यान बरपां हाडयलीं जाल्यार आनी तांकां उत्तेजन दिलें जाल्यार हांव खंडीत सांगता नवी बरपां नवे लेखक उदेतले म्हूण अशें जावं दी तुमच्या प्रयत्नाक वगळीक फावो देव बरो दीस आयचें कार्य बऱ्या तरान चलोवन आसा आमी कशें आशिल्लें की तशेंच जावन आसा कित्याक म्हळ्यार भुरग्यां तावन मात्र न्ही व्हडान तावनी आज काणी आयकूंक मेळ्ळ्यो
खाली काणयो मात्र न्ही थोड्यो अशें बगल्यो की म्हाका थोड्यांनी स्क्रिप्ट रायटींग केलां म्हणून कित्याक म्हळ्यार तितल्यो बऱ्यो काणयो आनी वर्सान वर्सा हे इम्प्रूव जावन आसा ही एक दादोसकायाची गजाल आनी मुखारी आमकां आचाकी वर्त्यो काणयो मेळटल्यो तितल्योच न्ही तांणी घडुल्ल्यो काणयो आनी मुखार येतल्यो म्हणलो एक भरवसोय म्हाका आसा तशें म्हणटाना आज भाग घेतिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं आनी हांगा ऑर्गनायज केल्ल्या सोमेस्तांकी दैजी दुबयच्या तर्फेन हांव एक सांदोश जावन देव बरें करूं म्हणून काणी काणी कंता सतस हांव तुमकां सांगता हांव सगळोच सिरीज चुकलो आनी एक वाटेन देदेस्पर जालो म्हणत कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना काणी सांगची रीत दुसरी आसली आनी आतांची भुरगीं टी व्ही व्हिडियो यूट्यूब आनी पुरा पळोवन इतलें स्मार्ट जाल्यात आमकां निजावन अजाप जालें हें पळोवन ह्यो स्पर्धो आयोजन केल्ल्या नमान बाळोगजेचो पत्रांच्या कारभाऱ्यांक आनी हातूंत भाग घेतिल्ल्या सर्व आमच्या कोंकणी भुरग्यांक उल्हास पाठयता आनी तांकां बरो फुडार मागता एक निमाणें एक उतार सांगचें तर ह्या काणी काणी कांता ह्या स्पर्धाक बरो फुडार आसा आनी आतांची भुरगीं आनी मुखार चड चतूर आनी स्मार्ट जातली म्हणून म्हाका भोगता देव बरें करूं हो काणी काणी कांता स्पर्धा आमकां भोव बरो लागलो इस्कालाच्या एग्जाम उपरांत एक मजा करूंक हो एक बरो अवकाश सकट भुरग्यांक वेदीर येवन काणी सादर करूंक एक बरो अवकाश मेळ्ळो हो अवकाश करून दिल्ल्या ना इन्फंट जीसस श्रायन हांकां देव बरें करूं म्हणटा म्हजें नांव साविन लिओन मेनेझस काणी काणी कांता भुरग्यांचो काणी सांगचो स्पर्धो भोव अपुरबायन आज हांगासर सादर जालो आमच्या भुरग्यांक काणी सांगूंक एक बरो अवकाश आज फावो जाला ल्हान भुरग्यांक भाशणकार म्हूण सांगल्यार तीं खंडीत जावन भियेतात फाटीं सरतात पूण तांकां काणी सांगा म्हळ्यार खंडीत जावन तीं धैर्यान मुखार सरतात आनी काणी सांगचे मुखांतर तांचें तें आसचें तें एक बें पयस जाता आनी सांगतास मुखार तीं एक बरो उलोवपी जावंक तांकां एक वेदी फावो जाता म्हणलें म्हजे पत्त्यांनी आनी हें कार्य ह्या स्पर्धो आयोजन केल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा हांव फाटल्या 4 वर्सां तावन हांव 4 वर्सांची आसतना ह्या काणी काणी कांता स्पर्धांत पार्टिसिपेट करन आसा ह्या स्पर्धेद्वारी म्हाका कशें काणी सादर करची आनी काणयेंताले वेगवेगळे लिसांव हांव शिकल्या देखून म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी फावो केल्ल्याक आनी म्हजें टॅलंट प्रदर्शीत करूंक अवकाश दिल्ल्या इन्फंट जीसस श्रायन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आज म्हजी काणी बरी जाल्या म्हाका खुशी जाली म्हज्या काणीक म्हाका म्हजी काणी आज पदार्पण सांगला ही म्हजी काणी म्हाका खुशी जाली सांगतना थँक्यू हे म्हाका काणी सांगतना मस्त खुशी जाली आनी दुसरी सांगतना पळया म्हणून भोगलें आज आमी 5 जाणांनी हे काणयाच्या काणी काणी कंता म्हणल्यार स्पर्ध्याक आमी भाग घेतलो ही काणी सांगूंक आमकां बरें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें तशेंच आमी दुसऱ्यांची काणी तांणी कशें काणी डिलिव्हर करची रीत तांचे हँड मुवमेंट सकट आमकां पळोवंक मेळ्ळें आमकां इंकय पूर आमचे फॉल्ट्स आसात ते आमकां सर्तीक गुमान दिवन बरें करून आनीक बरें करूंक की आमकां एक चान्स मेळ्ळें सो आज हें पुरा तयार केल्ल्या हें ऑर्गनायज केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा काणी कंता बरी जाली पुराणी पार्टिसिपेट केल्लो ह्या दिसा आमकां आमची ओल्डन टायमाची दीस परतन उगडास येवंक करपा दिता पुरांकी एक काणी शिकोवंक परतन घरा वयतना मस्त काणी व्हरोंक करपा मेळटा आज काणी काणी कांता मस्त बरें जालें आज आमकां दुसऱ्यो काणयो आयकूंक मेळ्ळ्यो हेर जाग्यार मस्त जाणां आयल्यान काणयो सांगूंक आयकूंक मस्त खुशी जाता आनी दुसरें आमकां गोत्तुनांतल्यो पुरो काणयो जाणा जाताना मस्त खुशी पावता आमकां बरें जालें आज म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो देखून म्हाका पळोवंक मेळ्ळें पुरेंकी काणी काणी कांता बारी बरें जालें पुरायनी म्हणलें आनी पुरायनी दुसऱ्या प्लेसी तावन आयलीं तांणी पुरायनी बरें कर म्हणलां आमकां अवकाश करून दिल्ल्या नमान बाळक जेजूक आनी दायजी दुबयक तशेंच हांगाच्या ऑर्गनायजर्स हांकां मस्त देव बरें करूंक ही वेरी आमकां दिल्ल्याक देव बरें करूं